नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, जास्तीत जास्त प्रदेश जलावृत, शाळा विद्यार्थ्यांक सुट्टी जाहीर. कारवार जिल्ह्यात लगातार 3 दिवस मुसळधार पावसान जोर धरिल्ल्यान बहुतेक जाग्यार जिल्ह्यात महामार्गार डोंगर कोसळण वाहतूक संचाराक अडथळो जालो. अणसी घाट शिरशी कुमटा रस्त्याच्या हिप्पनहळ्ळी लागी राष्ट्रीय महामार्गाचेर मोठो रूख पडन जेसीबीन काढ रस्तो खुल्ला केलो. कारवारात किन्नर, चित्ताकुला, कोळगे, हणकोण अशा बऱ्याच प्रदेशात लोकांक घरात उदक घुसून बरेच नुकसान जाला. आज पावसाची स्थिती पळोवन जिल्हाधिकारी हेमी सगळ्या शाळेक सुट्टी जाहीर केली आणि आज दिवसभर पावसाचा जोर आशिल्ल्यान फाल्यां बुधवारा सुद्धा सुटी जाहीर केला. कारवारच्या चेंड्या, अर्गा, अमदळी हिंगा IRB कंपनीन राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या वेळार अवैज्ञानिक रितीन कामगिरी करून रानांतल्यान व्हांवन येवचे उदक सीधा समुद्रात वयचे अडखळटा गावात लोकांल्या घरात आणि रस्त्यार उदक साठू लागले म्हण आमदार रुपाली नायक हेमी IRB आणि नॅशनल हायवे अधिकाऱ्याचेर आक्षेप व्यक्त केलो. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಆ ಕಲವಟಗಳಿಂದ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮತ್ತೆ IRB ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಸ್ನವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಲುವೆಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೇಲಿಂದ ಬರೋ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು? ಈ ಬೇರೆ ಬರೋ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಮನೆಗಳು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿಟ್ಟು. सध्या या भागातल्या लोकांक गंजी केंद्राची व्यवस्था केला. या भागातल्या लोकांच्या घरात उदक वचून घरातली यंत्रसामुग्री उदक वचून गृहोपयोगी वस्तू पुराय बाद जाल्यात. ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ ಪಾಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಉಪ್ಪಿನಾಗೆ ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಮಾಡಿ ಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. घटनास्थळा संबंधित प्रशासन अधिकारी येऊन स्थळ परीक्षण केले. तहसीलदार नरोना हेमी या सगळे लोकांक स्थलांतर करसाठी उंचेर आशिल्ल्या शाळेत गंजी केंद्रात व्यवस्था केला. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या बिरतुळबाग मजऱ्यात उदक बंद, होसाळी क्रॉस पेट्रोल पंपाकडे रस्त्यार उदक बंद, दुचाकी वाहन वचूंक अडचण जाली. तशेंच थंयच्यान बिरतुळबाग भितर वाड्यार वयतले जाल्यार सुमार 200 मीटर वाट उदकान बुडला. या रस्त्यान यो वच करतल्यार कंबरभर उदकांतल्यान वयच पडटा. शाळा विद्यार्थ्यांक तर या उदकांतल्यान जीव मुठीत घेवन वयच पडटा. चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वतीन ही वाट उंच करूंक माती घालून उंच केल्ले तरी या वाटेर उदक सारताच. कारण उदक वचू वाटत ना जाल्यार हे उदक ह्याच वाटेर सारता. ना जाल्यार खंयी जाल्यार तुमी आमकां जागो दिवन इंचान व्हरा, ना जाल्यार एक वाट करून दिया. परान कितली परिस्थिती आहे सारको मारकी जाल्यार म्हाजी ती स्कुलान टिचर गेल्या ती सांगता वर तुमकां सदी उदक भरता म्हण तेमी विचारता. आतां आमगेर परा बी बाबा सकाळी उठून ट्रेनिरान बिनीर येतात. आतां सपनीलाल पप्पा सद्दी काळकात वयता खंय सरपंच जातले कितें जातलें म्हणल्यार कशें करून वयतलो? वयच्याच पडटा, सगळ्याक रातीन वयचें पडटा. आतां बरण्याची लोक बी घरात आसा. आतां 2-4 दिवस घरात पण आसा. आतां व्हरतलो म्हणल्यार कोण आनी एक वर कामाक गेली मागीर तेजी विचार करता सायडीक लोक तरी व्हरतात का? भायलो उरल्या भायलांच्या तांकां व्हरूं जायना, गाडी मारी व्हरता तांकां.
अशा बऱ्याच जाग्यार उदक साठून जास्तीत जास्त प्रदेश जलावृत झाला आणि असोच पावस चालू उरल्यार पावसाच्या उदकान सार्वजनिकांक आणि त्रास सहन करचे पडटले. कारवार जिल्ह्यात अशे बऱ्याच जाग्यार या पावसा वाऱ्यान सार्वजनिकांक नुकसान जाला. तरी कारवार जिल्ह्यात सावधानतेचो इशारो म्हूण सतर्क रावचो जिल्हा प्रशासनान आदेश दिला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. अस्नोटी कृष्णापूर श्री विठ्ठल रुक्माईच्या पालखीचे दर्शन जुलै 7, 8 आणि 9 तारखेर. कारवार 10 जुलैक आषाढी एकादशी निमित्तान श्री क्षेत्र कृष्णापूर कोळगे अस्नोटी हिंगा श्री विठ्ठल रुक्माईची पालखी जुलै 7, 8 आणि 9 तारखेर वारकरी ताळ मृदंगाच्या तालात आणि श्री विठ्ठल रुक्माईच्या गजरात 3 दीस गावागावात भक्तांक दर्शन दितले. भक्त त्या पालखी दर्शनासाठी गावागावात तोंड बांधून पालखीच्या स्वागतासाठी उत्साहान आसात. कारण पंढरपूरच्या श्री विठोबान आपल्या भक्तांक दृष्टांत देऊनच या प्रति पंढरपुराचे क्षेत्र म्हणल्यारच हे कृष्णापूर क्षेत्र. या देवालय दर्शन घेऊन पंढरपूरचे दर्शन घेयल्याच्या समाधानेन भक्त कृतार्थ जातात. आमगेलो बातमीदार कृष्णा नाईक कोळगे हेमी दिल्ल्या माहितीप्रमाणे 7 जुलैक सकाळी कृष्णापूर देवस्थानच्या पालखी कोळगे, अस्नोटी, थोर्लेबाग, होसाळी, आरव, मुकणाबाग, मुडगेरी, आंगडी आणि माजाळी वयतली. तशेंच 8 जुलैक सानमुडगेरी, कोठार, रामनाथमण, गांवगिरी, चिंचेवाडो, मनावाडो, बेतनायकवाडो, नागफोंड, सीबर्ड कॉलनी, देवबाग, नरसिंह देवस्थान आणि देवावाडा. 9 तारखेक तारेवाडा, सदाशिवगड बाजार, कोंकणवाडा, राजेकणबाग, कणसगिरी, बिरतुळबाग आणि हळेबाग असे या वारीचे स्वरूप उरतले. भक्तान आपापल्या ठराविक जाग्यार श्रीचे दर्शन घेऊन श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो असे श्री विठोबा रुक्माई देवस्थानच्या सेवा कमिटी मार्फत कळयला. ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग क्रॉस, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटोरेटिंग सिस्टम ETC and FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. दांडेली न्हंयेत मेळ्ळे अजगर मृतावस्थेत. दांडेलीच्या काळी न्हंयेत एक अजगर मृतावस्थेत मेळिल्ली घटना घडली. सोमारा सकाळी हो अजगर हुबतना दिसलो. नंतर स्थानिकान ही खबर वन अधिकाऱ्यांक दिली. तेमी रेस्क्यू ऑपरेशन करून मृत अजगराक वयर काढले.
हेच पहिले दांडेलीत याच जाग्यार काळी नाहीत अजगरान 3 जाणांक मनशाक गिळिले। ही अजगरां केन्ना लोकवस्तीत येतर आशिल्ल्यान लोक भिवन कंगाल जाल्ले। मृत अजगराले शवच्छेदन केले, रिपोर्ट येवचो बाकी आसा। या जाग्यार अशें मृत अजगर मेळची ही 2 म्हयन्यांतली दुसरी घटना आसा अशें कळ्ळां। हाँ शादी कर इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।